मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी गवळ्याचो दीस मनयता. ह्या वेळार आमी सगल्या याज्ञिकांचो उगडास करुया आनी तांचे पासत मागुया. केरीत भाशेन आमचे फिरगोजेन वावुरतेले याज्ञीक फादर जॉन्सी आनी फादर सॅनफर्ड हांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे पासत मागुया. तर भक्तीपणान हे मागण्यांचे रितीन वांटो घेवया. सगलीं दिमी घालुया आनी जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक गीत गावुया. प्रभू जेजू आंक R30 पेज 192. प्रभू जेजू आमचा प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमचा प्रभू जेजू. तुका महिमा तुका आर्गां बंदो निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवण करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमचा प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमचा प्रभू जेजू. पोडव्याचो होर तुका पोसण करता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती कास्ता. सगली रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमचा प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमचा प्रभू जेजू. सूर्या चंद्रिमा आनी तारा समोर उजवाड फाकोन बरकंड करता कसो. तूच महासूर्या आमी परसोड तुजो. प्रभू जेजू आमचा प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमचा प्रभू जेजू. जेजू बरो गवळी आपल्या शेळयां पासत आपल्या जिवाचें बलिदान केल्लें गवळ्यांचो गवळी, याज्ञिकांचो याज्ञीक आनी आमचो सोडवणदार ह्या वेळार उंड्या रुपान आमचे मुखार हाजीर आसा. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका अणभवुया आनी सगल्या मानान आनी मोगान आमची मान बागावन आमी ताका नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. सगलीं बसुया. आतां आमी आमच्या याज्ञिकां पासत अदीक करून आमचे फिरगोजेन वावुरतोल्या फादर जॉन्सी, फादर सॅनफर्ड तशेंच आमचे फिरगोजेन वावर करून
ट्रान्स्फर जाल्ल्या आमच्या सगळ्या यादनिकां पासत ह्या वेळार देवाक आर्गां दिवया. आमच्या यादनिकां वरवीं जायतें बरेंपण आमी अनुभवलां. वेगवेगळे संस्कार आमकां फावो जाल्या. देवाच्या उतराचे परगोटणे वरवीं आमची आत्मीक वाड जाल्या. ह्या सगळ्या तांच्या बऱ्या वावरा खातीर आमी तुका आर्गां दिता जेजू. तशेंच आमच्या यादनिकांच्या आवय बापाय पासत तांच्या त्याग सॅक्रिफिसांक लागून आमकां बरे यादनीक फावो जाले म्हूण तुका आमी दिनवासता जेजू. सगळे आमचे दिनवास एकठांय करून एकाच ताळ्यान गितांतल्यान आमच्या यादनिकां पासत देवाक दिनवासुया. गीत घेवया E12. तुझी बरेपणां कशी Altelia, तुझो so gonit mo somon mestelia, tuci podbi moi ma koshi poletelia, tuce upkar dunia koshe padoitelia. ही तुझी मौला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोठ्या तांशूर हातांनी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणाक गायता तुजी महिमा. सगळीं उबीं रावया. आतां आमी देवाचें उतर आमकां जेजू बऱ्या गोवल्या विशीं कसलो संदेश दिता तें चिंतान आयकुया.
भाग्योन जिवाचे शुभ जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. हांव बरो गवली मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. एक मुशारेकार तो खरो गवली न्हय म्हूण आनी मेंढरां ताची काशाची न्हय म्हूण लांगडो येता तो पळयता आनी मेंढरांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा आनी लांगडो तांकां उबारून व्हरता आनी घुस्पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढरांचे कांय पडूंक ना देखून तो पार काडटा. हांव बरो गवली जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. आनी म्हज्या मेंढरां पासत हांव म्हजो जीव दिता. आनीक म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात. ती ह्या अडपांतली न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. ती म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हीण जातलो आनी एकूच गवली. देवाचे उतोरे. सगलीं बसूया. आयज आमी बागीवन जो मारे वियांनी हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. आनी आज पवित्र सभा हो दीस गोवड्याचो दीस आमचे फिरगोजेंत वावुरतले याज्ञिकाचो दीस म्हूण समोरंबतात. निकतेंच आयकल्ल्या जुवांवाच्या शुवर्तमानांत 10व्या आवेस्वरांत 11वे वडींत जेजू अशें म्हणटा, हांव बरो गवडी. दर एक मोणयारी याज्ञीक ह्याच जेजू बऱ्या गवड्याच्या गवडीपणांत वांटो घेता आनी ताच्या मोणयारपणा उद्देशी ताचो उपकार ते आमकां जातात. जुआंव मारे वियांनी याज्ञिकांचो आस्कारी. ताच्या जिवितांत घडलोली एक घडणी ही. ताच्या याज्ञीकपणाच्या मागणे उपरांत ताका पयले नेमलोले फिरगोजेंत वेताना आर्ज ह्या गांवाची तो वाट नकडो जावन थंय वाटेर मेळ्ळोल्या एका ल्हान भुरग्याक ताणें म्हणलोल्या उतरांचो नियाळ करूंक गरज. शो मी द वे टू द आर्ज एंड आय विल शो यू द वे टू हेवन. म्हणजे आज ह्या गांवाची वाट म्हाका तूं दाखय आनी हांव तुका स्वर्गार वचपाची वाट दाखयतलों. आनी हेंच करूंक म्हणजे सगल्यांक स्वर्गार व्हरपाची वाट दाखोवंक दर एके फिरगोजेंत एके मनशाचो हो मार्ग दाखोवंक आमचे याज्ञीक भारी वावुरतात. आयच्या शुवर्तमानांत आमकां मेंढऱ्यां आनी गवड्यां विशीं आयकोंक मेळ्ळां. मेंढरां आनी गवड्यां मदें एक खास नातें आसता आनी हे जेजू ओळखून घेता आनी हें सैमीक उदाहरण घेवन तो आमकां सगल्यांक एक शिकवण दिता. त्या काळार इस्रायलांत गवडी आशिल्ले जांचे कडेन सुबेज मेंढरां आसताले. त्या खातीर ते भाड्याक लायलोल्या कडेन आपल्या मेंढरांचो सांबाळ करूंक ते दिताले. मुशारेकार आनीक खऱ्या गवड्यां मदें ही अंतर आसा. खरो गवडी मेंढऱ्यां फुडें वचून कसलें वायट आसा तें पळयतालो आनी उपरांत मेंढरांक सुरक्षीत व्हरतालो. जेन्ना रानवट जनावरां आताक करतालीं होच गवडी तांचे आड झगडटालो
आनी आपल्या मेंढराचो सांबाळ करतालो. दोर एक मेंढरूं सांडलें जाल्यार एक बरो गोवडी ताच्या सोदीक वेतालो. दोर एका मेंढराक ताणें अपुरबायेन नांवां घाल्लीं आनी तो तांकां नांवान उलो करतालो. दोर एका मेंढऱ्याक तो वळखतालो आनी ताची मेंढरां ताचो ताडो आयकतालीं. आनी हें काम मुशारेकार केन्नाच करिनासले. असलो बरो गोवडी जेजू जालो. असलेंच गोवडीपण चलोवंक जेजू दोर एका मोणयाऱ्याक यादनिकाक आपयता. आमचे फिरगोजेंत असल्या बऱ्या गोवड्याचो आमकां अणभव मेळ्ळा. ताच्या पासत देवाक दिनवासुया. आपल्या जिविता उतरान मुणयारपणा उदेशी, त्याग आनी साक्रिफिसा उदेशी, निस्वार्थ केल्ल्या सेवे उदेशी, संस्कार समोरंबून देवाचें उतर परगटून फिरगोजेचो कारबार चलोवन आपले अशोकतायेंत लेगीत ते आमकां जेजू बऱ्या गोवड्याचो रूपकार जातात. आयज खेरीतपणी तांचे पासत आमी मागुया. तांच्यांत आसलोले गूण आनी बरेपण वळखुया. तांच्यो हेर अशोकतायो चुकी समजून तातूंतले तांकां भायर सरूंक आमचो आदार तांकां दिवया. तांकां आमचो सहकार आनी सांगातेचो गरज. ओदीक करून तांकां आमच्या मागण्यांतल्यान सदांच आशिर्वाद मागुया. गोवडी कितलो बरो जेजू सोमी मोजो म्हाका ताचे उपकार वोपता वारका सोर्वकार. गोवडी कितलो बरो जेजू सोमी मोजो म्हाका ताचे उपकार वोपता वारका सोर्वकार. उतरां चोरवतो दिता जिवीत म्हजें वाडयता. उतरां चोरवतो दिता जिवीत म्हजें वाडयता. आपल्या फाटल्यान दिरान चलोवंक खरो मार्ग दाखयता. आपल्या फाटल्यान दिरान चलोवंक खरो मार्ग दाखयता. गोवडी कितलो बरो जेजू सोमी मोजो म्हाका ताचे उपकार वोपता वारका सोर्वकार. गोवडी कितलो बरो जेजू सोमी मोजो म्हाका ताचे उपकार वोपता वारका सोर्वकार.
आमचे याज्ञीक देवाचो मोग वेगवेगळ्या संस्कारां वरवीं आमकां फावो करता, करूंक भार घेवन वावुरतात. तांकां आमच्या मागण्यांची गरज. अदीक करून ह्या पॅन्डेमिका वेळार हो बरो वावर अदीक नेटान आनी काळजीदारपणान चालूच दवरूंक तांचे पासत आनी आमा सोमेस्तां पासत थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमचे याज्ञीक जेजू बऱ्या गवळ्या सारके ल्हानवीक खालते जावन पोरजेची मोगान आनी सोंसणिकायेन अदीकूच नेटान सेवा करूंक आनी हे सेवेंतल्यान जेजूचो मोग सगल्यांक पाठोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता हांव तुका. आमचे फिगोजेंत वावुरतेले आमचे याज्ञीक फादर जॉन्सी आनी फादर सॅनफर्ड ल्हानविकायेन आमची सेवा करतात. हो जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां कुडी ओटम्याची भलायकी आनी सगळ्या फिरगोजकारांचो आदार सहकार मेळून आमची कांदोलची पवित्र सभा गोट आनी मजबूत करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता हांव तुका. आमचे फिरगोजेंत वावर करून गेल्ल्या सगल्या याज्ञिकांक तशेंच आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेल्या याज्ञिकांक जे कश्टां त्रासांक सांपडल्यात ताणीन जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन काळजीदारपणान ह्या कोश्टां त्रासांक फुडो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता हांव तुका. मिसावांच्या गांवांनी वावर कोत्तल्या आमच्या याज्ञिकांक तशेंच कोविड-19 पिडेक सांपडलेल्यांक आदार कोत्ताना जायते आमचे याज्ञीक हे पिडेक बली पडल्यात. तांकां पेकोवणी फावो कोर आनी हे पिडेक लागून मरून गेल्ल्या आमच्या फादर जेसनाक आनी ह्या हेर याज्ञिकांक सर्गीचें सूख फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें करता हांव तुका. थोडो वेळ ओगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो बापाक उबारुया. सगल्यो आमच्यो गरजो एक करून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया. सगलीं उबी रावन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. आतां जेजूचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं दिमी घालुया आनी गीत गावुया संस्काराक इतल्या व्हडत्या अंक R35 पेज 194. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान करता, सोडून दिवन नातल्यो रिती, सेवादोर नवो धरता. सोयबाचे विशय आमचे घुस्पोतात गोठा मुखार, तीर वाडू आमचो बाबार, सोयमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या, सोयती वोत पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोंडा, वंदुया वाकाडुया. उपसोल्या हातांचे मोतलो, मोगाच्या पवित्र आत्म्याक, संसारको कालतेपणान मान दिवया सासनाक सासना. आमेन. प्रार्थुया. जेजू बऱ्या गवळ्या, ह्या अचापून संस्कारान तूं आजीर आसाय. आमच्या संगाता सदांच तूं भोंवताय. आमच्या आडकोळींक फुडो करूंक तूंच आमकां कृपा बळ दिताय. हो अद्या वर आमी तुज्या संगाता चल्ला. तुजी कृपा आमची रोतल्या. अदीक करून आमच्या गवळ्या पासत आमी मागला. जेजू बऱ्या गवळ्या, आमच्या सगळ्या गवळ्याक तुज्याच सारकें, तुज्याच काळजा सारकें तांकां कर. आनी आमकां सगल्यांक आमच्या गवळ्याक आदार सहकार दिवंक आनी अदीक करून तांचे पासत मागूंक आमकां कृपेन भर. तुजो जेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजू काळीज तुझे आयदोन कुरपेचे, वारोय तुझी कृपा रित्या काळजांत मोच्या. कोर काळीज मोचे, कोर काळीज मोचे, कोर तुझ्या काळजा सारखे. शांतुलो शांतुलो लानविकायचे, कोर काळीज मोचे, कोर काळीज मोचे, कोर तुझ्या काळजा सारखे. शांतुलो शांतुलो